करमणे पंचायतीचो पंच कार्लोस जॉर्जाक बुधवारा राती कोणे तरी बडयलो. त्या भायर करमणे फार्मर्स क्लबाच्या फार्माचे वंयक उजो लायलो. तशेंच शेतांतले अळसांदे आनी हेर पिकावळ चोरून व्हेली अशी कागाळ कोलवा पुलिशेन केल्या. बाणावलेचो नवो आमदार कायतान सिल्वा आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोन ह्या प्रकरणांतले गुंडाआड खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. राजकीय हेतान कर्म केलां असो दुबाव मिकी आनी कायतो उक्तायतात. राती अबाउट 11:30 तेका 3 मनशांनी मारलो म्हणून आनी ते नांवां दिल्या. एक एल्बिन, एक दुसरो कोसा म्हणून आनी तिसरो जोस फ्रांसीस. आमी तेका मेडिकल तेचें केलां एट आस्पोसियो हॉस्पिटल मारगांव. डॉक्टर हेज सर्टिफायड देर इज नो एनी एक्सटर्नल इंजुरीज आनी हो इन्सिडंट काल जाल्ले म्हणटा तो. त्या प्रमाणे आमी तिची आतां कंप्लेंट घेतले आनी नेसेसरी एक्शन अगेन्स्ट द ओपोनंट दॅट इज जी नांवां दिल्यात तेचेर आमी कारवाय करतले. तशेंच त्याच टायमार आमचे एक ब्लेन रॉड्रीस आसा जे जावन आसा चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ कार्मोना फार्मींग क्लब. तेंच्यांनी कितें केलां, एक ग्रूप केल्या आनी तेंच्यांनी शेत वेजिटेबल्स शेतान उत्पन्न केल्या म्हणजे रोयल्या. सो तेंचें म्हणणें अशें आसा की कालचे रातीक कोणी तरी थंय वचून तेंचे जे होडाप आसा, जे कंपाउंड फेन्सिंग केल्लें आसा तेका उजो घातला. तेंचे जे क्रॉप्स आसा ते डिस्ट्रॉय केल्ले आसा, थोडे क्रॉप्स चोरून व्हेल्ले आसा आनी हो इन्सिडंट जवळ जवळ 4 जाग्यार जाला. इन द सेम एरिया, सेम लोकल 4 जाग्यार जाला. सो ते आमी आतां पळोवन येयल्ले आसा. तेंची डिटेल आतां कंप्लेंट घेवन तेजे आमी ऑफेन्स करून फुडले इन्वेस्टिगेशन चालू दवरतले. आनी जर सस्पेक्ट अशें आमकां दिसता बाबा आनी तेच्या जाल्यार डेफिनेटली आमी तेजें नांव आमी दिता जाल्यार आमी तेची कारवाय करतले. गव्हर्मेंटान मातशें जी एक्शन घेवचें हेज्या फुडें जायना जावपा आनी हेज फुडें हें जायना जावपा मागता आमी. हेका कडक कितें कायद्या वरवीं हेका दवरचें आनी भितर घालचें आनी ताका कोण धमकी दिताय ताका, आमचे मेंबराक कोण धमकी दिताय तांकां कडक कायदो लावपाचें आनी भितर उडोवपाचें हें आमची मागणी आहा. इन्क्वायरी जावची न्हू, हांकां इन्क्वायरी आतां भितर नीड टू बी अरेस्टेड. असल्यो गोश्टी घडपाक लागल्यो बरें. आतां फ्रस्ट्रेशन काडूंक लागलें बरें. बारीक समाजा लोकांचें फ्रस्ट्रेशन काडूंक जायना न्हू. इलेक्शन येयली गेली. कुमारजुंवें भाजपा आनी धाकू मडकयकाराच्या कार्यकर्त्यां मदीं पेटलें. भाजपान काडिल्ल्या होळयेचे रॅली वेळार धाकूच्या कार्यकर्त्यांनी रॅलींत धुडगूस घालो. जीपीचे हारशे फोडले आनी रॅलींतले भाजपाचे 3 जाण कार्यकर्ते जखमी जाले असो आरोप भाजपाचे कार्यकर्ते करतात. तिगांकय मेडिकलांत व्हरून परत पोन्ने गोंय पुलीस स्टेशनाचेर हाडले. पुलीस कागाळ करपा खातीर रातीं उसरा मेरेन पोन्ने गोंय पुलीस स्टेशनाचेर जमाव आशिल्लो. आमी सर होळी सेलिब्रेट करताले म्हणल्यार मातशें बारीक हेजो वॉल्युमाचो म्युजीक लावन होळी नाचताले. इतक्यान सडनली आमी ठरयलें भुरग्यांनी बीजेपी गव्हर्मेंटात आमी एक रॅली काडया. आमी रॅली काडली ओल्ड गोवाच्यान. आमी येयले परतून आमी म्युजीक लावन नाचोंक लागले. तो सडनली मडकयकाराचे सपोर्टर कोण आसलेले न्हू ते येयले आनी दारान गाळीच खावंक लागले. आनी आमी ही होळी आमी फ्रँक फ्रेंडेंडीस ताच्या कंपाउंडान भितर हें करताले, सेलिब्रेट करताले. ते गाळी मारूंक लागले आनी म्हणूंक लागले मडकयकार जिंदाबाद. हें आमी कोणी ताका रिस्पॉन्स दिवंक ना. आमी आमचें कितें आहा तें करीत रावले. आमी जेवण बीन जेवले. मागीर सडनली ते फातर मारूंक लागले. तेन्ना आमी भितर गेले तेन्ना तेंच्यांनी सडनली एका एकट्याचेर मारपाक स्टार्ट केलें. म्हणल्यार भुरगे आमचे थोडे आसलेले ते धांवले आनी सडनली म्हाजेर तर तेणी हांगासर बॉटल मारली, हेजी काचेची बॉटल मारली, हांगा फोडली आनी म्हाका जमनीर घालून मारलो. आनी एकटो आमचो देवराज नायक आहा म्हणून तेजे तकलेर बॉटल मारली, तेकाय मारून सकयल उडयलो. सूरज नायक आसलेलो एकटो भुरगो, तेजेर तेका बडयांनी मारलो तेंच्यांनी. तितून खूब जाण कुमारजुंवेचे सरपंच पंच बीन तशें खूब जाण करमळेचे पंच मेंबर बीन सगळे आसलेले. आनी मेन तितून धाकू मडकयकार आसलेलो, मडकयकाराचो भाव. आनी तो म्हणल्यार समीर वळवयकार आसलेलो, तेजो सारको रायट हँड. आनी तेजो पीए आसलेलो. पीएचें म्हाका नांव खबर, दिनेश उसगांवकर तेजें नांव. धाकू मडकयकारान फातर मारूंक लागलो. म्हाज्या हांगासर सुद्दां बसला फाटीर. गाडी एक जिप्सी आसलेली. आमी जिप्सी घेवन रॅली घेवन भोंवताले. ते डायरेक्ट जिप्सीचेर फातर बितर मारून फोडले. And we registered the offence of wrongful for making unlawful assembly, giving threats, as well causing grievous injuries with deadly weapons, abusing with filthy language, giving threats to life. And presently an investigation is in progress. A hunt has been given to trace the accused person. They have mentioned names of about 21 people and others. They said they were totally 70 to 80 people. They were given the names of about 21 people.
गोंयच्या राजभवनान म्हायती हक्क प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयांत घाल्ल्या आव्हान याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान पर्रीकाराक नव्यान नोटीस काडल्या. पर्रीकाराची बाजू मांडपाक कोणूच उबो रावलो ना म्हणून कोर्टान परत एक फावट ताका नोटीस काडल्या. राज्यपाल हो भौशीक अधिकारी न्ही असो दावो करून राजभवनान मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात घाल्ली. शुक्रारा मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेवपी मनोहर पर्रीकार आनी ताका मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत दिवपी राज्यपाल के शंकर नारायण सुप्रीम कोर्टांत एकामेका आड केस लढपाचे आसात. राजभवन म्हायती हक्क कायद्या खाला येना अशी भुमिका गोंयचे आदले राज्यपाल डॉ. एस सिद्धून घेतिल्ली. राजभवन म्हायती कायद्या खाला येता असो निर्णय गोंय म्हायती आयोगान दिल्लो. राजभवनान ह्या निर्णया आड हायकोर्टात अपील केल्लें. राजभवन म्हायती हक्क कायद्या खाला येता असो निकाल हायकोर्टान दिवन राजभवनाचें अपील भायर मारिल्लें. हायकोर्टाच्या ह्या निर्णया आड राजभवनान सुप्रीम कोर्टात खासा अर्ज केला. राज्यपालान केल्लो हो खासा अर्ज हालींच न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी आनी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा हांच्या खंडपिठा मुखार सुनावणेक आयलो. प्रतिवादी आशिल्ले मनोहर पर्रीकार नोटीस दिवनूय कोर्टात हजर नाशिल्ले. त्या खातीर तांकां परत नोटीस काडपाचो आदेश न्यायालयान दिलो. गोंयचे सामाजीक वावुरपी आयरिश रॉड्रिगीस हेवूय ह्या केसीत एक प्रतिवादी आसात. मनोहर पर्रीकार आतां गोंयचे मुख्यमंत्री जावपाचे आसात. त्या खातीर राज्यपाला आड मुख्यमंत्री अशी ही केस चलतली. घेऊ एक वेवसायीक विसव.